आमी आज साऊथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणपाक कॅप्टन बेन्झी वेगस जे आमचे बेणावलीचे आमदार आसा तांकां आमी साऊथ गोवा MP कॅन्डिडेट इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें आसा. खूब वेळ जाता आनी लोकां कडेन वचपाक वेळ मेळपाक जाय, लोकां कडेन संपर्क करपाक वेळ मेळपाक जाय. इलेक्शनाक चड वेळ उरूना, ताका लागून आज हे डिसिजन घेतलें आनी आज ते आमी अनावन्स केला. सो बेन्झी वेगस इज गोइंग टू बी साऊथ गोवा कॅन्डिडेट फॉर आम आदमी पार्टी एंड आय थिंक वन ऑफ द वायडली एक्सेप्टेड फेस. ताणें बेणावलीन जें काम केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, सरकारान नासतनाय जे हेल्थ सेक्टर, एज्युकेशन सेक्टर आनी वेगवेगळे सेक्टर जे आसा तातूंत जे एग्रेसिवली काम केलां ताज्या ते लोकांनी पळयलां. आनी आमचे कडेन मागणी जाताली लोकां कडल्यान की तांचे सारको नेतृत्व आमकां दिवचें म्हणून, जांकां आमी सपोर्ट करतले, जांकां आमी वोट करतले आनी आमकां उमेदीन वोट करपाक जाय. तेन्ना लोकांची मागणी जे एलायन्साचे धोरण आसा त्या अनुशंगान आनी डिले जावपा जायना म्हणून एक फर्दर संपर्क आमचो लोकां कडेन बेगीन जावपा जाय म्हणून आमी आज अनावन्समेंट केला एंड ही इज गोइंग टू बी आवर साऊथ गोवा कॅन्डिडेट. रिस्क नो सिटींग MLA MP ची तिकेट दिवपाक प्रश्न रिस्काचो ना. प्रश्न हो आसा की आज गोंयांत खूब कमी कॅन्डिडेट अशे आसा जे क्लीन इमेजीचे आसा. खूब कमी पॉलिटिशियन अशे आसा जे नॉन करप्ट आसा. तेन्ना एक क्लीन क्लियर फेस दिवपाचे आमचो प्रयत्न आशिल्लो आनी तो क्लीन क्लियर ऑनेस्ट फेस आमी आज अनावन्स केला. But he is interested in contesting. Fact is, party has spoken about all these things. Party has decided. Of course, everything has been done in consultation with the party leadership, local leaders, our volunteers, concerned candidates also, and that is how it has been. India Alliance कॅन्डिडेट इंडिया अलायन्स आमी बरोबर रावतले आनी इंडिया अलायन्सा बरोबर एकत्र सरतले फुडें म्हणून हो प्रयत्न आसा. जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें की 30 दीस जाले, फाटले 30 दिसां पयलीं एक मिटींग जाल्ली काँग्रेसा बरोबर. ताचे मागीर खूब प्रयत्न जाले मिटींग करपाचे आनी फुडें सरपाचे, विशय फुडें व्हरपाचो. पण कांय ना कांय कारणाक लागून तांची सेंट्रल लिडरशीप बिजी आसा अशें आमकां कळीत केल्ल्या कारणान परत आनी डिले जावपा जायना म्हणून. बिकॉज अलायन्स जे लोक जे आमकां पळयता एकत्रीत येवपाक, लोकांचो जो एक होप आसा तो खंय तो पालोवपाक जायना. तो जो तांच्या भितर एक नवी उर्बा निर्माण जाल्या ती फाटीं सरपा जायना म्हणून आमी हे डिसिजन घेतला. एंड इट इज डिसिजन ही अलॉंग विथ इंडिया अलायन्स. इंडिया अलायन्साचोच हे आसलो आनी आमी अपेक्षा करता की इंडिया अलायन्साचे जे घटक आसा ते सगळे आमच्या कॅन्डिडेटा बरोबर रावतले. हो प्रश्न तुम्ही काँग्रेसाक विचारा. प्रश्न म्हाका दिसता हाचें उत्तर काँग्रेस दिवपाक शकता, कारण आमी एज लोकल लिडरशीप हॅव बीन इन टच विथ लोकल लिडरशीप ऑफ काँग्रेस. We have been asking for clarity for quite some time as to what could be the situation, but I thought so, and what was my belief is that खंय तरी तांकां probably दिल्लीच्यानी तितलो टायम मेळनाशिल्लो. I think this is a question which will be best answered by Congress. We have announced, we are hoping, and he is going to be India Alliance candidate. We are hoping that whole जे across India Alliance जे पार्टी जे आसा गोंयांत तांणी एकत्रीत रावन ह्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करचो ही आमची तांचे कडेन मागणी आसा, आमची लोकां कडेन मागणी आसा. आनी हाच्या पेक्षा बरो उमेदवार म्हाका दिसता गोंयांत मेळटा. आमी सगळ्यां कडेन उलोवणें चालू आसा. एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आय हॅव बीन इन टच विथ एवरी लिडर पॉसिबल एंड वी हॅव बीन टेलिंग देम इट इज नॉट जस्ट 2024. हांवें लास्ट टायमूय सांगिल्लें, आमचे लिडर जेन्ना गोंय आयिल्ले श्री बाबा अरविंद केजरीवाल तांणीय सांगिल्लें की पीपल शूड वोट फॉर इंडिया अलायन्स बिकॉज इंडिया अलायन्स इज फॉर्म्ड with the only intention in mind is to fight corrupt BJP forces. जे करप्शन BJPन माजयलां गोंय ताजें उदाहरण आसा, पक्के उदाहरण आसा. आज प्रत्येक गोंयच्या खंयच्याय जाग्यार तुमी वचा BJPचें करप्शन तुमकां दिसून येता. कॅपिटल सिटी हॅज बीन टर्न इन टू अ सिटी वीच लुक्स लायक इट इज बॉम्बार्डेड. ते मायनींग केल्ल्या भशेन जी मायनींग चालू आसा पणजेन, म्हणजे ते गोल्ड जे सोदतात ते कॉन्ट्रॅक्टरा भितर. आनी हांवें ताजे बद्दल आज ट्विटूय केला. हे जे गोल्ड ते सोदता पळय, गोल्ड मायनींग चालू आसा सरकाराची, पणजे इज अ परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ करप्शन ऑफ BJP and speak of its corruption as far as Goa is concerned. आनी ते विशय घेवन आमी लोकां कडेन फुडें वतले. एज्युकेशन, बेरोजगारी, म्हारगाय हे सगळे जे विशय आसा ते सगळे कुशीक धरून आमी लोकां कडेन वतले.
गांव चलो अभियान जशें सरकारान चलयलां सद्या म्हाका दिसता हांवें मागिल्लें की ताणें एक पणजी चलो अभियान करपाचें. विकसीत भारत विकसीत गोंय जें आसा पळय ताचें उदाहरण म्हणून पणजे लोकांक दाखोवचें. पणजेन जें कितें चल्लां पळय कितलें विकसीत बीजेपी सरकारा अंडर आमची कॅपिटल सिटी जाल्या तें लोकांक दाखोवचें. जी घाण बीजेपीन आज माजयल्या गोंयांत ती लोकांक दाखोवची आनी मागीर लोकां कडेन वचचें. ते सगळे विशय घेवन आमी लोकां कडेन वतले आनी आमी लोकांक दाखोवन दितले की गोंया खातीर देशा खातीर कसलो सरकार जाय, कसले उमेदवार जाय, कसले MP निवडून आयिल्ले जाय जे लोकां खातीर काम करतले ना की स्वता खातीर काम करतले. They have no sitting MLA right now. Do you think they will MP sorry? Why they will? आमी 30 दीस जाले वेरियस मिटिंग्स करता. वेजेस आमी लास्ट आमची तशें म्हटलें आमी तुमकां एलायन्साच्या पार्टनर्सा बरोबर 30 दिसां मुख्य घटक जो आसा तो काँग्रेस आसा तांचे बरोबर 30 दिसां पयलीं एक मिटींग केली. ताच्या मागीर 30 दीस जाले आनी प्रॉबेबली 60 ते 75 दीस उरल्या इलेक्शन जावपाक. तो आनी केन्ना डिसिजन घेतले हो विशय परत परत घासून झरोवच्या पेक्षा आमी आमचो कॅन्डिडेट अनावन्स केला. कारण संपर्क लोकां कडेन करप, लोकां समोर वचप, लोकां कडेन एकठांय जावन मेळप, मिसळून तांकां सांगप की कशे तरेन हो कॅन्डिडेट तुमच्या खातीर बरो आसा. ताका वेळ जाय आसता आनी तो वेळ म्हाका दिसता खंय तरी कमी पडटा म्हणून आमी डिसिजन काँग्रेस